नमस्कार. क्विक न्यूजाक स्वागत. बायबलाच्या पोरण्या सोल्ल्यांत उल्लेख केल्ल्या एका व्हड भूंयकांपणेक रुजवात इस्रायलांत आर्किओलॉजिस्टांक आतां मेळ्ळ्या. खंयचे तें घडीत कसली ती रुजवात हाची वर्दी विस्तारान पळोवया. इस्रायलांत पुरातन काळाची कुरू सोदून ताचेर अध्ययन करच्या आर्किओलॉजिस्टांच्या वांट्याक ही एक बरी खबर. पोरण्या सोल्ल्यांत जाकारी आणि आमोस प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी उल्लेख केल्ले प्रमाणे जुदा राज्याच्या जेरुसलेमांत सुमार 2800 वर्सां आदीं जाल्ले भूंयकांपेक आतां रुजवात मेळ्ळ्या. जाकारीचे पुस्तक अध्याय 14 वळ 5. जशें राय उजियाच्या दिसांनी जाल्ले भूंयकांपेच्या वेळार तुमी पळोवन दवरल्यात तशें तुमी पळोवन दवरलात. हो जाकारीचो प्रवाद आमोस प्रवाद्यांच्या दिसांक फाटीं व्हरता. आमोस अध्याय 1 वळ 1 हांगासर उल्लेख केल्ले बरी उजिया रायाच्या काळार भूंयकांप जावच्या 2 वर्सां आदीं आमोस जुदांत प्रवाद करतलो. इस्रायल अँटिक्विटी अथॉरिटीन दाविदाचें शहर नॅशनल पार्कांत धरणीपंद उत्खनन करतना ह्या भूंयकांपेक रुजवात मेळ्ळ्या म्हणून ऑगस्ट 8 तारखेर कळयला. तांकां सोदना करतना त्या काळाची फुटलेलीं तशेंच बऱ्या आकाराचीं आयदनां, लॅम्प्याव, रांदपाच्यो साहिती, कोसलल्लीं गोदामां आनी उदकाचे मांडे मेळ्ळ्यात. तांच्या अध्ययना प्रकार थंयसर वण्टी कोसलोवन गेल्ल्यो कळटात. उजो लागून वा लोक निर्वाचित जावन कितेंय हांगा जाल्ले बरी हें दिसना. मगार नैसर्गीक जावन भूंयकांपेक वळख जाल्लो प्रदेश होचो म्हूण अध्ययन सांगता. आर्किओलॉजिस्टां प्रकार सुमार 8व्या शतमानांत भोव व्हड मट्टार जाल्ली भूंयकांप ही. ह्या जाग्यार मनशा वस्ते विशीं आदल्या वेगवेगळ्या सोदनेवळी रुजवात्यो लाभल्यात. येदोळू हे भूंयकांपेक संबंधी मेळिल्ल्यो रुजवाती सप्टेंबरांत मेगालिम संस्थो एका आर्किओलॉजिकल कॉन्फरन्सांत परगट करतलो म्हूण कळयलां.